आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमचे उमेदवार असलेल्या दाजीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो आणि तुम्ही आमच्या या वास्कोमधल्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या या कार्यालयात बसलेल्या आलेल्या कार्यकर्त्यांचा जोश बघितलात, त्यांचा होश बघितलात तर तुमच्या लक्षात येईल या गोव्यामध्ये कोणी कितीही पक्ष आले तरी जिंकणार आहे भारतीय जनता पक्षच। जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। त्यामुळे आजपासून आम्ही कामाला लागलेलो आहोत। पुढील 30 दिवस हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते घरोघर जातील, प्रचार करतील आणि ताकदीने डबल इंजिन असलेल्या केंद्र सरकारला आम्ही गोव्यातलं पण भारतीय जनता पक्षाचं सरकार निवडून आणू असा आम्ही चंग बांधलेला आहे। त्यामुळे आजपासून आमच्या कामाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे। जय हिंद, जय गोवा। वेगवेगळ्या भागांत आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय ओपन केल्लें आसा। गेले खूब दीस आमी हाचो विचार आशिल्लो करपाचो आनी आमी फक्त राविल्ले एक बऱ्या मुहूर्ताक आनी आज ह्या दिसा आमी हो ऑफिस ओपन केला। हे ऑफिस इलेक्शना पुरते न आसता, म्हणजे इलेक्शना मागीर पसून ह्या नीव वाडेकाराच्या लोकांची सेवा करपा आसतलें। हे ऑफिस सकाळ ते सांज पर्यंत ओपन आसतलें आनी खंयचोय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार नीव वाड्याचो आनी वास्को येनासतना म्हणजे खंय तरी गैरसोय जाताली, पूण आज ती आमी नीव वाड्या भागानूच ऑफिस ओपन केला। सगळे नवे वाड्याकारा कडेन हांव मागतां की भारतीय जनता पार्टी कडेन तुमी प्रत्येक टायम तुमी तांकां प्रेम दिल्लें आसा आनी ह्याय टायमाक तितकेच हाजे मोठ्यान तुमी आनी प्रेम दिवन ह्या वास्को भितर भारतीय जनता पार्टीचे कमळ पडते फुलोवपाक आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतली आनी तुमी ते अवश्य दितले। आनी त्या खातीर आज खंय तरी हो दीस आमी आज बऱ्या हातून सुरवात करता। भारतीय जनता पार्टीच्या वास्कोच्या आणि एक कार्यालय नीव वाड्या उद्घाटनाक आमच्या मध्ये उपस्थित असले जठार साहेब, दाजी, दीपक आणि सगळे कार्यकर्ते इतले उत्साहान आसा की आमकां 100% विश्वास आसा की आमचो उमेदवार दाजी साळकर प्रचंड बहुमतान वास्को निवडून येतलो आणि गोव्यान 22+ असे आमचे सगळे आमदार निवडून येतले आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री जातले। सासमोळे 1 नंबर पार्ट बूथ ते नवे वाडे 46 नंबर बूथ ह्या सगळ्या बुथांनी प्रचंड बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां आसा आणि आम्ही जिखतले आणि तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय। देव बरें करूं। वंदे मातरम। सगळे भारतीय जनता पार्टीचे हांगा प्रमुख कार्यकर्ते आहात त्यांचे हांव अभिनंदन करता। आयज तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी मेळून वास्को मतदारसंघात नव्या वाड्याचेर हांगा एक आमी ऑफिस ओपन केलेलें आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी जेन्ना इलेक्शनाक वयता तेन्ना नवो वाडो नीव वाड्या हे म्हणटा आमी भारतीय जनता पार्टीचो बालकिल्लो आणि जे बालकिल्ल्यान आमची समज तांकां सोय आमी तेंच्या दारां मेरेन आमी दिवंक शकता जाल्यार हे ऑफिस घालून हांगा अवश्य आमी तेंचे बरें केल्लेलें आसा। म्हाका दिसता जे आमी वास्को मतदारसंघान आसा जे नीव वाड्या म्हणटा पळय आमची विनिंग वोट बँक आनी म्हाका खात्री आसा येता त्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक लागून नवा वाडेकर जशें पयलींसून काम करीत आसा आतांय तशेंच कार्य करतले आणि भारतीय जनता पार्टीचे 3रे फावट हांगा कमळ फुलयतले आणि दाजी सरकाराक इलेक्ट करून हाडटले।